गायज गुड मॉर्निंग सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून ह्या देना म्हाका रे बॅक कॅमेरा दवरला कित्याक तो इरिटेट कोस जाला आयज जे बायलां वता येयला बरें मिस्टेक घाल बोला मेस्टो मेस्टो शी सायड हाय शेपुली वालोयता आपले पेर काबार जातली आनी आतां वयताय आमी म्हापसा आयज फ्रायडे म्हापसा वयता शॉपिंगेक सो हांवें तुमकां फ्रायडे म्हापसा बाजार दाखयतले ओके आनी बाबाकूय दाखयता तुमकां अशें तेन्ना पेर ओवर बाबा पेल हाव यू विल इट नाय थिंगा काबार ती काबार आयज आतां तुमकां मेळटा हांव घेतो बॅकग्रावंडारूच तुमकां आवाज दिलो न्हू हांवें ताका हांवें न्हू आनी तुमच्या कमेंटाचे 2 आन्सर्स करूंक जाय आहलो म्हाका फर्स्ट कमेंट आहा तो रिगार्डींग द काराचे रिलेटेड तूं म्हाका कमेंट मारीत हा न्हू बेगिना कोर व्हिडिओ म्हाका टायम मेळटो तेन्ना व्हिडिओ करतलें पूण हांव क्लियर करूंक सोदता व्हिडिओ करता तें तुमकां डिटेलान सांगतलें कशें कितें काय तें ओके हांव तुका प्रॉमीस कोन्ना की ह्या विकान व्हिडिओ येतलो म्हणून तें म्हाज्या जिवा सारकें बरें ना तितूलें हांवें तितलें रिकवर जावंक ना आनी बरें ना तेंच बी सोडून दी कितें उलोवपा म्हाका कोण तितून जायना हांव आतां गाडी बी तशी चलयता आतां म्हणटली बस जावं ना जाल्यार म्हापसा कित्याक वयता काय तशी गाडी चलयता पूण उलोवपा म्हाका कोण तितून जायना हांव चड उलयना आतां ह्या दिसांनी तें कंटिन्युअस तें दोन बरें करून तुमकां समजावपा जाय कशें कितें ताका लागून हांव मातसो टायम घेता येतो तुमकां तो व्हिडिओ स्पेशली एकल्याकूय जावं न्हू तो व्हिडिओ सो येतो तुमकां व्हिडिओ क्लियर करता तें चोय नेसोला वे यू गोईंग He's going in the car. I'm going for market. Market. Baba going market. Yes, Baba going market. So guys, I'm magi meta okay. So guys, I'm with Baba ni आवले गाडी मामी येतली डॅडी ती फोन घेयनाय पण आता कितल्या पावतो मग घरा सो आमी वयताय तो काय बाबा आनी मामी जम पावली म्हापसा बाजार गोटी आयज फ्रायडे न्हू दाखयता Okay, after buying the liquor. Hey, baby. Came for shopping. Guys, आमी येयले म्हापसा सो हिंगा पर्वरी जेवपा लेट जालें न्हू सो जेवपा थांबलो तेंकां वाटेक कलेक्ट केले देना बस येयले जेवपा थांबले Yes. Wait. Give it. So guys, I'm घर पावले आनी मागीर न्हू चिकन बिरयानी ऑर्डर केलेली सो तेंगे न्हू चिकन बिरयानी लायम सोडा आनी तेणी मिंट घालून दिलो आनी ब्लॅक सॉल्ट आनी नान बटर नान सगळो टेस्ट तेंगे बरो आहलो हांव मागीर रिव्यू दिता तुमकां
सगळं टेस्ट जेवणाचो टेस्ट लायम सोडा म्हाका लायक जाले रादर डिफरंट आहलो ब्लॅक सॉल्ट आनी मीठ घालून पयलीं पाट मीठ घालून पील कशें सो सगळें बरें आहलो तेंगे एकू म्हाका बरो लागून तेंगे सर्वीस इज व्हेरी स्लो आनी ते आमी बट हें केलो न्हू ऑर्डर बिरयानी सो तेणी बिरयानीचे परस आमकां बगर दिलें बगर ऑर्डर केलें आमी बगर आमी ऑर्डर करूं ना म्हणलें सो सॉरी म्हणलें तेणी आमकां सो तेंगे सर्वीस स्लो कित्याक तेंगे स्टाफ ना रिसंटली ओपन जाल्लो दिसता सो स्टाफ लिमिटेड आहा ओनर आहा तोच ऑर्डरी घेता कॅशर आहा तो ओनरूच आनी मागीर मोदें तो एक भुरगो आहा तो नको कोण तो आहलो तो ऑर्डरी घेता मोदें कितें कोताय बरी सर्वीस साबून ना पूण तुमकां टेस्ट जाय जाल्यार थिंगा वचा आनी तुमकां टायम आहा जाल्यार तुमी वचा कित्याक सर्वीस व्हेरी स्लो आमगे बाबा सारको बेजारलो थिंगा आनी जेवपा बाय म्हण लेट लागलो म्हणून आमी थिंगा गेलो न्हू थिंगा आनी लेट जालो एरीस क्लासी येवन वचोना आनी मॉलान वचोना म्हणलें टायम जातो न्हू आनी बाबाकूय भूक लागलोली आहल्यार आमी लेट गेली कित्याक मामी सिसिला आनी डॅडी बँकीन गेलो तेंगे काम करपाक सो तें काम करता म्हणल्यार तेंकां पणजे आमी तेंकां कलेक्ट केली आनी मागीर आमी म्हापसा गेली सो आमी सगळी शॉपिंग बी करता म्हणल्यार लेट जालो आनी मागीर म्हणलें भायर जेवतली मम्मी भायर जेवया कितें आनी म्हापसा खंय कितें आहा तें म्हाका कांय खबर ना तरी पूण हांवें ITI केल्या ती म्हापसा 1 year पूण अशें केन्ना भायलें कितें खावप बी चड आमी वचप नाहलोली आतांच आमगे चड भायलें जाता मोदें मेवपीचे बाराबर नाजाल्यार आयज गेलें न्हू भायलें जाल्यार म्हाका म्हापसा कांय खबर ना सो हांवें परवरी कितें खातो म्हळ्यार पयर हांवें पयलोलें आमी एनिवर्सरीक गेलो न्हू चिकन हितून कोल चिकन ना तितून सो तेजे ऑपोजीटू आहा त्या आरचीच्या ऑपोजीटू आहा हें मिश्रा पिराचे लायनीन आहा सो हांवें दिसा थिंगा बरी गर्दी चोयलोली सो म्हाका दिसलें बरें आसता म्हूण टेस्ट बरो लागलो टेस्टाक हांव कांय म्हणा बट रेस्टॉरंटाची हें म्हाका बरें लागना सर्वीस ओके तो म्हागे रिव्यू आनी बाबाचो न्हिदलो गाडयेन न्हिदलो आतां थिंगा बांबोळी पावोन न्हिदलो आनी आतां हांव मातशें आडपोटां आनी मागीर सांजचें मेळटा तुमकां ओके तेज्या सगळो विडियो कोन्न बारीकसो कोता हे चोळे घेयले हे मातशें हे गरम गरम कोता आनी तुमी आयकताय ते हें घेयले हे न्हू लाडू म्हाका हांव खायना आहलो केन्ना खावूं ना मेफी न्हू असले लाडू हाडटालो थिंगा तिचोने सो थिंगसोन हांवूय शिकोलें ते खावपाक बरें लागोताय ते लाडू ते हाडले चुडो हाडला बेश्टो बाबा तो बसता तेन्ना घालून दिवपाक कसो ताका हाडला म्हाका सांगा हें बरें जालें आनी हें न्हू स्वीट तें पयलीं हाडटालें आतां रिसंटली खंय चोवना तें हांवें चेंज जालें चोवना हें हाडलां आनी उरलो सगळी भाजी पालो हाडला दाखय मामी न्हू पळय पांटलो हाडला व्हडलो पांटुलो हाडला आनी भाजी कांदे मिरसांगो बीटरूट कॅप्सिकम न्हू आमगे बाबा सालादां खाता बाबा सालाद लायक सो कॅरट हे ही मागे फेवरेट भाजी दुदयाची थोडे थोडे एपार की बारीक एपार तुमी जाणाय न्हू घराचो गायज हांवें मोदें 3 दिसांचो ब्रेक घेयलोलो आनी हो शूट केलो न्हू विडियो हो फ्रायडेचो विडियो मागेलो आतां घालता हांव लेट घालता हांवें मेफिगे सगळे आहाय ते विडियोज पयलीं घालपाचे चिंतले आयज पायन हांवें तुमकां मेफिगे ट्रॅवलिंगाचो विडियो घायला सगळे कलेप्स करून घायला आख्खे तो बोटीर पावसोर मागीर तो पावोन 2 दिसांनी तेगे रोप सुकोक घालता आनी 2 दिसांनी न्हू रोप सुकोक तेणे पावोन त्या दीस दुसरे दिसा गायला म्हळ्यार दुसरे दिसा 2 दिसांनी म्हणलें तेणें तशें सो सेकेंड डेयाक घायले रोप सगळो मेळ्ळो सुकोक सो सगळे विडियोज न्हू कलेप्स करून न्हू क्लिपिंग्स तेची आयज विडियो घायला सो आयज तुमकां फ्रायडेगे विडियो घालता आनी फ्रायडेच्या उपरांत सॅटर्डे संडे जाला आनी आयज मंडे जालो आयज 3 दीस जाले प्रॉपर रेस्ट घेयला हांवें कांय विडियो शूट करूं ना मेफीन म्हाका आनी काल क्लिपिंग्स धाडलो हाय बोटी येयली
म्हणल्यार तो आपल्याक टायम मेळटा तेन्ना तुमकां क्लिपिंग्स धाडटलो. तेणें तुमकां प्रॉमीस केला न्हू आपूण थिंग गेल्या उपरांत तुमकां क्लिपिंग्स धाडटलो. तो आपले प्रॉमिसीचेर रावला आनी तेका टायम मेळटा ते प्रमाणे आमकां फोनूय कोत्ता तो. आनी फोन केल्या उपरांत तो म्हाका क्लिपिंग्सूय धाडटा. आपल्याक टायम मेळटा तेन्ना तो क्लिपिंग्सूय काडटा. थिंग अलाव आहा थिंगा तो क्लिपिंग्स काडटा. आनी 2 ते 3 मिनटाची क्लिपिंग्स धाडलो आहा. पूण ती ब्लॉगान ह्या घालची ना हांव. ती नेक्स्ट फाल्यांच्या ब्लॉगान घालतले. कित्याक 3 दीस जाल्यार हांवें ब्रेक घेतलेलो आहा. हांव खंय वचोना. हांव घरा कडेन आहा न्हिदोनू आहा. ते साबन नाहलोलें सारकें म्हणल्यार सारकें जाम जालोलें हांव. कित्याक हेक्टीक लायफ जालोलें आहलोलें आमगेलें हें तें. आनी न्हू आनीक ह्या विडियोचेर तुमी स्टार्टींग चोयला आसतलो हें म्हापसा गेले आनी हांव तुमकां सांगलो एक कमेंटार रिप्लाय केला गाडी कशी चलोवपाक कितें तें हांव तुमकां एक्सप्लेन कोत्तो म्हूण विडियो कोत्तो म्हूण. तो विडियो हांव बेगिना कोत्तोलें. मातसो टायम दियाय म्हाका गोडे परवांच्या वेरवांत बी येतलो विका येतलो. ओके एक्सप्लेन कोत्तलें मागे जर्नी हांव गाडी कशें शिकोलें मागे एक्सपिरियन्स गाडी कोडे मागे एक्सपिरियन्स आमगे गाडी कशी चूज केली आमी मागे हें सगलें हांव तुमकां शेअर कोत्तोलें. तो विडियो येतलो. आनी एक विडियोचो रिक्वेस्ट येयले एम्ब्रॉयड्री विडियोज. वोय आतां एम्ब्रॉयड्री विडियोज पळय तुमकोडे हांव शेअर कोत्तोलें मागे एक्सपिरियन्स हांव तुमकोडे शेअर कोत्तोलें. म्हाका कितें नॉलेज आहा ती हांव तुमकोडे शिवोली शेअर कोत्तोलें. आनी एक विडियो एक कमेंट येयलो तेजेर 5 लायक आहलोलीं. म्हाका त्या विडियोचेर कमेंटाचेर अशें व्हडलेंशें कें कोरपा नाका. हेजे पयलीं म्हाका खूब कमेंट्स येता रिलेटेड टू ते बेतीनाचेर हांवें मंगलसूत्र कित्याक घायलें कित्याक 2 फकत बेतीन घालून तुका रावों जायना काय म्हूण. बेतीन न्हू म्हाज्या गोंवट्याक 24/7 आसता. केन्ना हांव काडून दवरता जेन्ना ते हांव न्हांवता तेन्ना मेन हांव काडना ते ऑल जाल्यार न्हू हांव पुसीता आनी गोंवटेकूय दवरता. पूण आयज काल न्हू ते ऑल जालो मामीन ते म्हाका पयर काडूं लागलो ऑल दवरनाका ओके सुकोय आनी घाल म्हण. सो सद्या म्हाजे गोंवटे चोवपा जाता बेतीन ना काडून दवरलेलें. आनी मंगलसूत्र तें हांव घालता न्हू घायल्यार कितें जालें कितें प्रॉब्लम आहा घायल्यारू. तेका न्हू एक कमेंटार 5 लायक्स येयल्याय न्हू तेका लागून हांव रिप्लाय कोत्ता. ते म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबरान न्हू गिफ्ट केलोलें. सो तेणी म्हाका गिफ्ट केलें आनी मोदें मागीर हांवें बंद केलोलें घालपा. मोदें हांव मागीर सरपळी घालतालें ज्यो म्हाका दितोसो तेन्ना घातलेली ती घालतालें. ती आतां हांवें काडून दवरलो आहा. आनी हांव ती मंगलसूत्र म्हागे यूट्यूब फॅमिली मेंबरान दिली न्हू म्हाका गिफ्टू ती हांव घालता. ओके सो तितून कांय रॉंग ना की तूं मंगलसूत्रय घालूं आनी तूं बेतीनूय घायल्यार ओके तितून कांय व्हडलेंशें कांय रॉंग ना म्हाजी हिसपान. मे बी हांव रॉंग जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंटान सांगा कोणाक खबर आहा तेंकां. हांव आनी तो रिव्यू दिलो न्हू तुमकां जेवण सुपर आहलोलें कांय वायट अशें नाल्यार टेस्टी म्हाका जाल्यार लायक जाल्यार लायम सोडा जाल्यार सारकी लायक जाली तेंगेली. मामी म्हणून आमी कोत जाल्यार म्हाका तशी करून दी आं म्हणून सांगिल्लें. हांव कोत्ता तशी कोत्तली मिंट घायलो तेणी आनी ब्लॅक सॉल्ट घायलोली. सो म्हाका लायक जालो तेंगे जेवण. बटर चिकन ऑर्डर केलें बटर चिकनूय बरें आहलें. चिकन बिरयानी शूट करून ना कित्याक तेंगे मिसअंडरस्टँडींग जालें वेटरांचें हेजें बरोवप आनी तेणी आमकां बगर दिलो आनी मागीर तेणी हाडून दिली बिरयानी वॉज ओके टेस्ट वॉज ओके टेस्टी बरें आहलें. लोक तेंगे हेका लागून हें जायना. पूण हो विडियो न्हू मागीर फ्रायडेचो सो मिसकॉन्सेप्ट जायनाका. आतां रिसंटली आमी तेंगे हांव केलोली हें जालो 3 दीस हांवें बरो रेस्ट घेयलो आहा. सो तो बी विडियो हांव कोत्तोलें आनी हाडटोलें आनी खूब विडियोज तुमकां बरें बरें येतोले मुखार. मे बी कोडे हांव मोदें मोदें दीस हाडलें ब्रेक घेत कितें ना घेत सांगो जायना कित्याक कितें शूट केलोलें ना. हे बॅक टू बॅक शूट केलोलें आहा तेच घायलो आहा ओके. आनी हांव ब्रेक घेयल्या बेरान तुमकोडे पयलींच सांगतोलें हांव ब्रेक घेता म्हणून म्हणल्यार. आनी मिरची तुमकां हांव मागीर म्हापसा बाजाराचो ब्लॉग आनी बेश्टे सिंपल ब्लॉग बहुत दिसलो नाजाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके. मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय गायज. आनी तुमकां बरे बरे ब्लॉग्स बी येतोले मुखार हेच्या मुखार ओके. बाय गाय सी यू नेक्स्ट ब्लॉग. आनी देना न्हू दितो देडी कोडे हेटा ओके. आनी हांव आतां न्हिदोन उठोला 6 जाल्यार टायम कितें 6 जाय तेयली. च्या बी पिलें च्या पिल्यार कित्याक म्हाजो ताव मातसो सुटो जाय च्या पिल्यार तुमकोडे उलयता ओके. बाय गायज.